Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Stella Academy has produced Goa's best results in JEE Main 2024. Register for Stella Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. Congressin, as a Congress party, National Congress Party तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाय आनी आपले जे न्यायपत्र तेंच्यांनी काडला भितर हो एक एडिट पॉयंट तेंच्यांनी घालपाक जाय आनी नॅशनल लेवलाचेर नॅशनल लिडरांनी तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगपाक म्हादय जी आसा ही फक्त आनी फक्त गोंयकारांकूच उरतली हे तेंच्यांनी आपल्या न्यायपत्रांत घालपाक जाय नॅशनल लेवलाच्या मॅनिफेस्टोन घालपाक जाय आनी नॅशनल लेवलाचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाय नॉट इन गोवा. नॉट इन गोवा म्हणटा बिकॉज हेच्या पयलीं काँग्रेसीन सेव म्हादय वांगडा वचून प्रोटेस्ट केल्ले म्हादय वाचोवपाचे गजाली केल्ले जशें कर्नाटका गव्हर्मेंट येयलो तसो तेंचो प्रोटेस्ट बंद जालो सो तेंचेर आमकां ट्रस्ट ना. जर तेंच्यांनी काँग्रेस जर खरीच सिरियस आसा गोंयकारांक राखपाक गोंय राखपाक म्हादय बद्दल तेंचो आयज कॅन्डिडेट उलयता म्हादय आपूण राखतलो म्हादयक लागून उलयतलो सिंपल कित्याक काँग्रेसचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाता दिल्ली काँग्रेसचे चीफ मिनिस्टर डिस्कस जाता डिसायड जाता दिल्ली म्हणजे सगळे हाय कमांड दिल्लीच्यान जी ऑर्डर येता ती हांगा ते पाळटात. काँग्रेसचो प्रेसिडेंट डिस्कस जाता डिसायड जाता दिल्ली जाल्यार म्हादयचोय विशय आसा हो दिल्लीच्यानूच आमकां सॉल्व जाल्लो जाय. सो काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची आनी डायरेक्ट सांगपाचें की म्हादय आमी कर्नाटकाक दिवचे ना आनी कर्नाटका जो सरकार आसा काँग्रेस तांकां आमी सांगतले की हो जो प्रोजेक्ट आसा कळसा बंडोरा तो टोटल स्क्रॅप आमी करतले आनी गोंयकारांची म्हादय दितले. पयलें कंडिशन. दुसरें कंडिशन इम्पॉर्टंट काँग्रेसीन हें तुमी स्टेट मॅनिफेस्टोन घालपाचें नॉट नॅशनल स्टेट मॅनिफेस्टोन तुमी घालपाचें डेमोलिशन ऑफ ऑल द स्लम्स बस्तीज बाय मायग्रंट्स ऑन कोमदाद लँड अँड गव्हर्मेंट लँड. आमच्यो नोकऱ्यो तांकां वयता गव्हर्मेंट जॉब गेल्या फावटी आमी दाखयला तुमकां 700तले 110 मायग्रंट पुलीस जाल्ले गव्हर्मेंट जॉब आमचे वयता प्रायवेट जॉब्स आमचे वयता आमचे धंदे ते घेतात. तिसरें मोस्ट इम्पॉर्टंट जेचेर आमी केन्नाच कॉम्प्रोमायज करचे ना कित्याक जर ते म्हणटा आमी गोंयकारांक लागून आसा आमी म्हणटा आमी गोंयकारांक लागून आसा जाल्यार गोंयकार कोण हे डेफिनेशन तेंच्यांनी मान्य करचें पडटलें. ना जाल्यार काँग्रेसीन आनी ह्या इंडिया अलायन्सान सांगचें पडटलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण 5 वर्सां गोंयांत रावता तो 10 वर्सां रावता तो आयजूच ट्रेनीन देंवला तो आयजूच फ्लायटान देंवला बसीन देंवला तो 30 वर्सांचो 40 वर्सांचो 50 वर्सांचो काय 1961 पयलींचो कोण पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण गोंयकार कोण आमचें पोगो बील तांकां एक्सेप्ट करचें पडटलें. आनी जर ते एक्सेप्ट करिना थंयसर आमी तांकां मातशें सूट दिता तांकां जर ते एक्सेप्ट करिना तांकां पोगो बील आमचें मान्य ना तेंच्यांनी इलेक्शना पयलीं गोंयकार कोण हें डेफिनेशन तेंच्यांनी लोकांक सांगचें. सिंपल पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण हे काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेंच्यांनी सांगचें आनी आपल्या स्टेट मॅनिफेस्टोन घालपाचें डायरेक्ट हू इज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. ही 3 कंडिशन जर इंडिया अलायन्स आमचें आयकता तांकां 20 तारखे मेरेन आमी टायम दिल्लो आसा. आयज 15 तारीख सो आनी 5 दीस तेंच्या कडेन आसा 20 तारखे मेरेन आमी रावतले. जर हें काँग्रेस आयकता आमी तेंच्या कडेन उलोवणी करपाक डिस्कस करपाक सीट शेअरिंग करपाक आमी तयार आसा.